नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. गोवा फॉरवर्डाची नव्या 15 मतदारसंघांचेर नदर. 12 काँग्रेसीचे, मोगोचे मतदारसंघ टार्गेटार. सालसेत, सावड्डे, सांग्या, तिसवाडीचेर भर. महाराष्ट्राच्या एसटी कामगारांचो संप फाटी. 5 दिसां उपरांत गोय महाराष्ट्र प्रवासी बसी सुरू जाल्ल्यान थाकाय. एसटीच्या संपाचो कदंबाकय मोठो अर्थीक फटको. राजकीय पक्षांनी नरकासूर स्पर्धांक डोनेशनां दिवप बंद करचे. सुदीन ढवळीकाराचे आवाहन. सुदीन राजकीय मायलेज घेवपाक उलयता, स्पर्धा आयोजकांचो आरोप. आठ मायनिंग लीजाक मेळे कन्सेंट टू ऑपरेट. लीज होल्डरांनी भरली 2,87,50,000 बँक गॅरंटी. नेम वा अटी मोडल्यार बँक गॅरंटी जातली जप्त. एसीबीन रिपोर्ट दिवनय चीफ सेक्रेटरी लांच प्रकरणात आयजीपी सुनील गर्गा आड एफआयआर कित्याक रजिस्टर करिना? मुन्नालाल हलवाईचो प्रश्न. आणि पेजाद खेळ करीत माली अंडर 17 वर्ल्ड कपाच्या सेमीफायनलीन घानाक 2-1 गोलान मारले. गोवा फॉरवर्डाची नदर नव्या 15 मतदारसंघांचेर आसा. तातूंतल्या 12 जाग्यांचेर काँग्रेसीचे आमदार आसात. मोगोचे मतदारसंघय टार्गेटार दवरल्यात. नोव्हेंबरा सावन गोवा फॉरवर्डाची मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू जाता. ती 2.5 म्हयने चलतली. 16 जानेराक जावपी जाहीर सभेत गोवा फॉरवर्डाचे खंयच्या मतदारसंघात वजन वाडलां तें स्पश्ट जातलें. सालसेत, तिसवाडी, सांगे, सावड्ड्याचेर भर. आयच्यान आमी एक म्हणल्यार जे मतदारसंघात आमचे लेजिस्लेटिव्ह प्रेझेन्स ना ते मतदारसंघांनी आमी देंवतात. आतां नोव्हेंबर 1च्यान आमी एक मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरवात करतले गोंयभर आनी 16 जानेवारी मेरेन ही आमी चालू दवरतले. फुडलें टार्गेट आमचें आहा, आमी 3 सिटांचेर उरचे ना हें शुअर. आनी खंयचोच मतदारसंघ कोणाचो बापायचे बेस न्ही, हें सगळ्या पक्षांनी दवरूंक जाय. गोवा फॉरवर्डान 2017चे विधानसभा वेंचणुकेत 4 मतदारसंघांनी उमेदवार घाल्ले. वेळी सोडून हेर 3 जाग्यार ते जिखले. 75% यश. आता गोवा फॉरवर्डान आनीक 15 मतदारसंघांचेर दोळो दवरला. 15 मतदारसंघांचेर दोळो काँग्रेसीचे 12. तिसवाडींतल्या ताळगांव, सांतांद्रे आनी सांताक्रुजात गोवा फॉरवर्ड काम करतली. बाबूश मोन्सरात पार्टीत आशिल्ल्यान हे मतदारसंघ घट करपाची संद. बार्देजात आता मेरेन थिये मतदारसंघ शॉर्टलिस्ट केला. शिरोडा मतदारसंघात काम सुरू. थळाव्या लिडरांनी पार्टीत एंट्री मारल्या. सांग्या आनी सावड्डे मतदारसंघात ताकद वाडयतले. साश्टींतल्या 8 मतदारसंघांचेर नाल्ल वाडोवपाचो प्लान. मडगांव मतदारसंघातूय जाता तितले काम करून गोवा फॉरवर्डाक वाडयतले. काणकोण मतदारसंघ लिस्टात. पार्टींतले चडशे काणकोणकारूच. गोवा फॉरवर्डाचे टार्गेट आशिल्ल्या मतदारसंघातले आजी माजी आमदार उमेदवार संपर्कात. कांय पंचायतींचे पंच आनी सरपंच गोवा फॉरवर्डाचे वाटेर. गोवा फॉरवर्ड पार्टी वाडोवपाच्या कामाक शिरोडेच्यान सुरवात जाल्या. आता मेंबरशीप ड्रायव्ह 16 जानेर मेरेन चलपाची. गोवा फॉरवर्डाचो फॉरवर्ड प्लान. 1 नोव्हेंबर सावन मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू जाता. 16 जानेर मेरेन म्हणजे वट्ट 2.5 म्हयने चलतली मेंबरशीप ड्रायव्ह. 16 जानेराक ओपिनियन पोल डे दिसा गोवा फॉरवर्डाची जाहीर सभा जातली. ओपिनियन पोल डे वर्सभर सरकारा वतीन मनोवपाचो विजयाचो प्लॅन. विजयाचो दोळो आशिल्ल्या सावड्डे, सांगे, शिरोडा, काणकोण आनी थिये मतदारसंघांनी फाटीं भाजपाचे आमदार आशिल्ले. सावड्ड्या सध्या मोगोचो आमदार आसा. शिरोडा आनी सांताक्रुजाचेरूय मोगोचो दोळो आसा. सध्या युतीत एकाच सरकारान आशिल्ल्यान पार्टी वाडोवपाच्या बोवाळांत लिडरां मदीं वाचपाकूय शकता. इतले मजगती सोमारा मोगोचे सेंट्रल समितीची पणजे खासा बसका जावपाची आसा. थंय हे विशय चर्चेक येवपाक शकता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.
महाराष्ट्रात पगारवाड आणि हेर मागण्यां खातीर एसटी कर्मचाऱ्यांनी केल्लो संप निमाणे 5 दिसां उपरांत फाटीं घेतलो. संप सोंपिल्ल्यान गोंय आनी महाराष्ट्रांतली प्रवाशी बसी शेनवार सावन परत सुरू जाल्यो. गोंयांत महाराष्ट्रांत वचूंक अडकल्ल्या आनी थंयच्यान गोंयांत येवपी प्रवाशांक थाकाय मेळ्ळी. एसटी आनी कदंबा दोनूय महामंडळाचे ह्या संपान मोठें अर्थीक लुकसाण जालां. एसटी महामंडळाच्या कामगारांनी 5 दिसां उपरांत संप फाटीं घेतलो. शुक्रारा हायकोर्टान संप बेकायदेशीर घोशीत करून कामगारांचे प्रश्न सोडोवंक महाराष्ट्र सरकाराक कमिटी नेमपाचो आदेश दिला. शेनवार सावन परत गोंय आनी महाराष्ट्र यो वच करपी एसटी आनी कदंबा परत सुरू जाल्यो. काय आसलो तुमचो कितें जालें आतां? काय 2 महिन्याची मुदत दिली कोर्टान हायकोर्टान. डिमांड तुमचे हे करता म्हणून आयच्यान तुम्ही सुरू हे केलं सगळ्यो गाडी स्टार्ट आजपासून झाले किती झालं तुमचे स्ट्रायकाचे? ते स्टे कोर्टान हे घाला न्हू समिती नेमल्या तेचेर सगळें आतां फुडें आयच्यान स्टार्ट जालें. आयची स्टार्ट आयच्यान आमच्यो कदंबाच्यो गाड्यो चालू जाल्यो. एसटीच्यो बंद आसल्यो 4 दीस. आयच्यान एसटीच्यो चालू जाल्यो. तेच्या प्रमाण आमकां बी ऑर्डर दिली आमी वयता. संप फाटीं घेतिल्ल्यान प्रवासी खोशी. 2-3 दिवस गाड्या बंद होत्या त्यामुळे आता चालू झाल्या ते बरं झालं आणि प्रवासी चालू झाली. नाही आता तुम्ही कुठे जाणार? आता आम्ही पडेल विजयदुर्ग. एस टी बंद आसल्यो आयच्यान स्टार्ट जाल्या. लोकांक दिवाळी जाणा जाय 4-5 दीस भावलू वचपाचो दिवाळी. महाराष्ट्रात संप केल्लो ताका लागून सगळे एस टी बंद आसल्यो महाराष्ट्राच्यो. ताका लागून आमची गोंयाची धाडी महाराष्ट्रान धाडी नासली. थंय ते तोडफोड जाताली ताका लागून सगळे बंद आसले. ते आमच्या आयज चालू केला. सगळ्या लोकांची धांदल जाल्ली खंय महाराष्ट्रासून गोव्या येवपाक गोवासून महाराष्ट्र वयपाक महाराष्ट्रान वयपाक आज पासून सुरू जाल्या. लोक वयतात आपले महाराष्ट्रान वचपाचे महाराष्ट्रान वयतात तेसून येवपाचे ते गोव्यान येतात. संपान एसटीक कोट्यांचे लुकसाण जालेच. कदंबाकय लाखांनी रुपयांचो लॉस जाला. आम्ही ऑन एन एवरेज अबाउट लाईक 14 बसेस ऑपरेट करताय महाराष्ट्रात. लाईक लोकांक त्रास जाला खूप. आमकां त्रास जाला. आमचे इवन रेवन्यू अबाउट 1,60,170 पर डे आमकां लॉस जाला. आमचे बसी इंटरस्टेट बसी टू महाराष्ट्र टू शिर्डी टू मुंबई ते आमी ऑपरेट करताले. म्हणजे एक आमकां त्रास जाली. एक बस आमची सोलापूर आमी थिंगा लेगनो मोदें मिस्टेक करून पडले. आमचे ऑपरेशन इंटरस्टेट एक नायट बसी वयताल्यो पूण डे बसीस आमचे वचनाले. आयज आमकां रिलीफ आनी लोकांक रिलीफ कित्याक आमकां लायक रिक्वेस्ट खूब जाणां येयलेले लायक लोकांचे आमचे बसी अप टू द बॉर्डर सोडटाले लोकांक. सो आयज स्ट्रायक विड्रॉ करून आमचे टोटल फ्लीट आतां दनपारसून आमचे फ्लीट चालू बसी चालू जाले तो महाराष्ट्र. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी सुरेंद्र मडकयकार. घेऊया एक ब्रेक.